धर्मापूर नावेली थळाव्या लोकांनी वाठारात मोबाईल टॉवर बसोवपाक विरोध केला। ही मेकळी सुवात नानू बिल्डरान पंचायतीक भेट दिल्या। हो जागो फक्त उदरगती खातीर वापरचो, हेर कसल्याच कामा खातीर न्हू, थळाव्यांनी मागला। धर्मापूर नावेली सध्या बरोच बोवाळ चल्ला। जो जागो नानू बिल्डरांनी पंचायतीक भेट म्हणून दिला तो जागो फकत विकास कामा खातीर वापरचो सोडून हेर बांदकामा खातीर वापरतात। हो पैसो खंयच्यान हाडलो आनी हे बांदकाम कायदेशीर काय बेकायदेशीर असो प्रस्न थळाव्यांक पडला। सरपंचाचेर कारवाई करची अशें थळाव्यांनी मागला। आयकात। हम कळून येला हे पंचायत करप्ट म्हणून, and recently viral video is a proof of it, wherein illegal structure तो legal कोण दिता म्हणून हे कोतालो। आणि आता आमच्या गांवच लोकांनी त्यांच्या दोळ्या मुखार हाडून म्हटली आता व्हायरल जाला व्हिडिओ, आणि आम गांवच लोकांक कळो बरें हे आमचे पंचायत कितू करप्ट आहा तें। आनी हांव मागता लोकां ताई आतां पंचायत इलेक्शन बोगले पावले, हे सेम मनशाक तुमी निवडून हाडनाकाय आनी चान्स दिनाकाय। हे आमचे नायल उरले तें चोरूंक स्क्रॅप यार्ड आहाय। आता हे डेप्युटी सरपंचा गेले जायते एसेट्स आहाय मग आयकूं येता। आमगेले लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंटाक मावता, IT डिपार्टमेंटाक मावता, कोरा इन्क्वायरी। दिस पर्सन हैव नॉट वर्कड अ सिंगल डे इन हिज लाइफ, हाउ ही हैव amassed so much wealth। म्हणजे तुम्ही मागता तेजेर इन्क्वायरी जावची म्हणत? वय जावपाक जाय, because a person, a taxpayer's money is going the wrong way around, that is what we come to know। 2007 he was having nothing। आता ते गेले इलेक्शन पहिले 2007 पहिले त्याकडे एक बाय घाललेली, आता त्याकडे त्याने घर बांधला। That house is also in a free space gifted to the panchayat, wherein it is completely illegal। Now we are saying that he is misusing the power given to him by the people। आता लोकांक चिंतपाक टायम मेला, हे मनशाक आमी पोतून निवडून हाडपाचें ना तें। आता हे हांव लोकां मुखार म्हणटा की हेज्या मुखार हेसो मनशाक हाडप न्हू म्हणून आयल्याक उरला तरी आमी राखचे नावेली उरला ते तरी। मुगे प्रॉब्लेम म्हणटे मुगे प्रॉपर्टी मॅटर्स, मुगे प्रॉपर्टी आता तेणें मुगे प्रॉपर्टी कडेन डेव्हलप केलो कडेन 2-3 प्लॉट मारलो कडेन 3-4 आहे ते, पूण ते दोनी दाखयले तेणें, तिनी दाखयले। आतां तेजे तेणें रस्तो केला, तो रस्तो केलो तो केन्ना आफ्टर 33 years तो रस्तो तेणें पास केला। कोणाकोच केला, मुगे प्रॉपर्टी ते रस्त्यार मुगे जागा आहा, हिसाब रपना 5 रपना तूं आपतूक जाय भाशेन कोता। आनी हांवें हिसाल ताका 50 वर्सां म्हज्या भयणीन विचार तूं कोणाको हिसाब केला काय मग तो आपल्या खबर ना म्हणटा। आनी तेका खबर नासतना मारगांव टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग हें थिंग ते मेजरमेंट कोता आनी हें कोताय, तेका खबर ना तो आमगे वर्ड पंच भायल काय मनीस न्हू, वर्ड पंच हेज्यान येवन सगळी इन्क्वायरी कोण तो? पावलो पेरेरा, डेप्युटी सरपंच आहा मुस्ता वय कोण जावं आहा तो आहा म्हणटरी हें तेणें असो काम कोता। आनी तेंगे आतां ते 2 प्लॉट घेवच्या की तुझा मोर आनी येता येता ते घेव ती कोणाक दी, पूण तूं एटलीस्ट तूं रस्तो सारको न्हू। आनी रस्तो सारको नासता व्हडलें कन्स्ट्रक्शन केलें ताणें, व्हडलें कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग बांदिलां आनी तेजे आतां वयर कनेक्शन जातलें, बिल्डींग जातलें, बंगलो म्हणचे वयर तेगेल्या भाशेन वयर सकयल जातलें। Ask the Sarpanch whether this site, what you all have built, is legal or illegal. Give us an answer. And the cost of all this is from where? It is our own taxpayers' money. And I please request you to bring back this construction back to its normal at the ground level. At the ground level. Because this property belongs to us, not only to you all. As the builder has already told you all that 175 is for beautification and not for construction. Okay, I'm Sinatra Pace. गोवा 365 खातीर नावेलीच्यान रमेश नायक रावत।